नमस्कार तुमकां पुराय जनाक अपास यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड चैनल अंतु आमगेलो टू एसची आज एक मोस्ट एमिनेंट पर्सनालिटी विच आमी यूथ ऑफ GSB और इवन द GSB कम्युनिटी इज प्राउड ऑफ तांगेल नाव मिस्टर हरीश भट म्हणून हांनी ब्रँड कस्टडियन टाटा ग्रुपा ಒಟ್ಟು ಅಸಚಿ सो मस्त स्वागत वेलकम टू आवर चॅनल सर. थँक यू अंजना. या चॅनल आमकां आपयलेल्याक भारी भारी थँक्स. तुमगेल पूरा जना लागीं उलोवच्याक मस्त उत्साह आसा अँड हांगा मंगळूरा येवन तुमगेल पूरा जना लोट मेळचें भारी भारी खुश म्हाका. थँक यू वेरी मच. सो हांगेला ऐकूया हांनी मंगळूरांतूची बॉर्न जालेले आसची तशी तुमगे लायफा विशयी मंगळूरांतल्यान स्कूलिंग हाजे विशयी एक दोन उत्तर आमगेल्या ऑडियन्सांक सर. वय अंजना हांव मंगळूरांतू जल्लोलो. मंगळूरांत उर्वांतू म्हगेल आज्याल घर कडेन रंगमहाल म्हणून आनीक एक घर आसा थंय म्हगेल अम्म मंगळूरची. मंगळूरा जावन मागीर म्हगेलें स्कुला एज्युकेशन मस्तपुरा तमिळनाडून आनी केरळान जालेलें. मदुरई, सेलम, कोयमुतूर, क्विलॉन असल जाग्यांतू ते थंय पुरा मेल स्कुला एज्युकेशन जातरी हांव कॉलेज शिकूंक बिट्स पिलांनी चमकलोलो. थंय म्हगेली इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरींग केलेलें हांवें. तेज्या तरी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबादा वचून म्हगेलें MBA केलां. 1987 म्हगेलें MBA जालेलें. 1962 हांव हांगा जाल्लोलो. 1987 म्हगेलें MBA जालेलें. तेज्या तरी लास्ट 35 इयर्साक हांव टाटा ग्रुपा वटू काम करता आसा. बट मंगळूरांतू वर्च्युअली एवरी इयर येवचें आसा हांवें. आज्याल आनी मामाल घरकड राबू येतालो. तेज्या तर म्हगेल कजिन्साल वटू उलोवच्याक म्हगेल अंकल्साल वटू टायम स्पेंड करूंक येतालो. सो मंगळूर इज व्हेरी क्लोज टू मी. That has been my life story. 35 years तकून टाटा सा काम करता आसा. Currently I am brand custodian at Tata Sons. मला टाटा ब्रँडाचे पुरा इनिशिएटिव्स activities all that I look after. I am supposed to nurture and develop the Tata brand for the future. आणि ಸ್ವಲ್ಪ टाटा कंपनीचा बोर्ड्स अराउंड डायरेक्टर जावन आसा. हाजी फुडें I used to be the managing director of Tata Global Beverages, which is called Tata Consumer Products. And ताजी फुडें I used to be the head of the jewelry business and the watches business in Titan Company. But basically हांव मस्त काळ दाखून आतां मार्केटिंगांत मस्त इंट्रस्ट आसा म्हाका. सो मार्केटिंग has been the profession that I have pursued. This is a very very brief journey of my career. Miguel Bail Veena, data scientist, Dr. Veena Bhatt. She has done her PhD in data science. She is working with a shipping company called Maersk. Amki ek dhu asa Gayatri, who has also started her career now. सो नाईस. ब्रीफली जाऊन सांगेल आसचे आनी मात्र हांगेले रेज्युमे पळयला री ब्रीफ डिटेल सुमार थिंग्स आनी अचीव करून हांगा येयलांची. सो ह्या पोस्टाक मस्त हंबल पर्सन विथ सच लवली क्वॉलिफिकेशन. सो तुमी ह्या पोजिशनात ताका येवच्याक सर हाऊ डीड यू प्रिपेर युअर सेल्फ फॉर आमगेल्या ऑडियन्साक टू गेट इन्स्पायर्ड. सो कशी ह्या पोजिशन ताका हाऊ वॉज युअर जर्नी, वॉट वर युअर एफर्ट्स? सो अंजना हें भारी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. खंयचेय जर्नी आमी लायफा परस्यू केला री, वेदर वी वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, इंजिनियर, मॅनेजर, आर्टिस्ट, रायटर, आंत्रप्रनर, लॉयर, कसलेंय जावंक जाल्यार री तांतू वी हॅव टू पुट अवर हार्ट अँड सोल इन टू इट. मेगेल प्रकार फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट लायक एज्युकेशन परस्यू कोरका. गुड एज्युकेशन इज एट द सोर्स ऑफ एवरीथींग वी डू इन लायफ. एज्युकेशन आमकां भारी लायक फावंडेशन दिता. अँड एज्युकेशन म्हळ्यार हांव सांगची जस्ट डिग्री खातीर शिकची मानत न्ही. एक कॉलेजा शिकतना फ्रेंड्साल वटू एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आसताची, सोसायटी खातीर कसले आमी करताची. दॅट इज वॉट आय कॉल लायफ एज्युकेशन. सो 20, 25, 26, 28 इयर्स जावताय ते एज्युकेशन भारी भारी इम्पॉर्टंट आमकां. सो द फर्स्ट थिंग आय वूड लायक टू टेल एवरी वन वॉचिंग दीस शो, तुमकां जाल्लें तितलें एज्युकेशनान जाल्लें तितली नॉलेज एक्वायर करूं ट्राय कोरका. I tried my best. Not that I have been 100% successful. कहीं successful जला हांव, कहीं I have not been so successful. But मेगेल education अंतू I have given my heart and soul to studying as much as possible. But the studies म्हळ्यार हांव बुक्स सामान स्टडी करनी. मस्त विंगड एक्टिविटीज केला. बिट्स पिलांनी आसतना हांव आमगेल स्टुडंट्स युनियना प्रेसिडेंट आशिल्लो. स्कुला आसतना मस्त एलोक्युशन क्विजांत आनी पार्टिसिपेट करतालो. आतांय करता हांव.
बिकॉज दॅट इज व्हेरी क्लोज टू मी. मस्त रायटींग आनी रिडींग करतालो, आतांय मस्त रायटींग करता. सो फर्स्ट इज यू गेट अ गुड एज्युकेशन इन द फिल्ड्स इन वीच यू वॉन्ट टू परस्यू. तेज्यात तरी मेगेल प्रकार हार्ड वर्क करची एसेन्शियल. आमी बारी कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड आसाची. कॉम्पिटिटीव वर्ल्डान तूं मस्त जनाल वोट कंपीट कोरका. ते मस्त जनाल वोट कंपीट कोरका आसतना आमी हार्ड वर्क करचें एसेन्शियल. कितली हार्ड वर्क करूं जतकी तितली हार्ड वर्क पर्टिक्युलरली इन द अर्ली इयर्स ऑफ अवर कॅरियर. मागीर जाल्यार कोरका, बट अर्ली इयर्स ऑफ युअर कॅरियर फस्ट 10 वर्सान तूं वर्क करतना तुमगेले बिझनेस आसो खंयचे कंपनी वर्क करता आसतो, दोज आर द टायम्स वेन यू स्टडी द मोस्ट. फस्ट 10 years यू हॅव टू गेट एज मच नॉलेज एज पॉसिबल तुमगेल कॅरियरा विशय. सो स्पेंड दॅट टायम लर्निंग एज मच एज पॉसिबल. कितले जतकी तितली शिकाची, बिकॉज कॉलेजा शिकील पावना, तुमी वर्का शिकची भारी इम्पॉर्टंट. थर्ड, मेगेल कॅरियरान तुज्याला मस्त जना लायफान तुज्या जाता. यू वील हॅव सम सक्सेसीस, यू वील हॅव सम फेलियर्स. सक्सेस आनी फेलियर दोनी you have to take in the same stride. Success jali mon bhari exhilarate jawcha naja, failure jali mon bhari dejected jawcha naja. A poet ansangil man ke success and failure are both imposters. You have to learn to deal with both of them. So success ay face korka, failure ay face korka, but failure jalari you learn more about yourself. Kash apas utane ucha jata mon megel career antu tash 2-3 failures jala. एक एंट्रन्स टेस्ट हांव पास जायनी, और एक वेळ प्रमोशन मेळनी ऑर्गनायझेशनान तूं, और एक वेळ केल्लें काम समजायनी. आय थिंक दोज फेलियर्स हॅव हेल्ड मोर लेसन्स फॉर मी दॅन द सक्सेसीस. सक्सेस मस्त जाला, सक्सेस जाला केन्नाय आमकां बारी खूश जाता, बट फेलियर्सांक कसर लर्निंग जाता म्हूण आय थिंक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ते थर्ड. आनी फोर्थ हांव सांगची कसर म्हण तुम खंयची फिल्डा बदल इंट्रस्ट आसा म्हणून कोळका जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ काळ वता. जस्ट स्कूला देखून पास जातना यू डोंट नेसेसरली नो दॅट. सो म्हाका आतां म्हाका मस्त काळ जालें जॉबा जॉयन जावन एक 6-7 वर्स पुणी जालें टू नो दॅट मार्केटींग इज वॉट आय रियली लायक डुईंग. सो यू हॅव टू टेक टायम टू डिस्कवर युअर सेल्फ. 1-2 काम करतना यू अंडरस्टँड खंयच्यान तुमकां इंट्रस्ट आसा, खंयच्यान तुम कॅरियर परस्यू कोरका. ते इंट्रस्ट आशिल्ली फील्ड एक वेळ सोदून काडटरी देन यू गिव युअर लायफ फॉर इट अँड मेक शुअर दॅट यू डू एज वेल एज पॉसिबल. सो हांव सांगचें एज्युकेशनांत लायक फोकस करायची. फर्स्ट 10 years ऑफ युअर कॅरियर एक्वायर एज मच नॉलेज एज पॉसिबल. सक्सेस जाल्यार फेलियर जाल्यार मस्त बॉदर करूं नाकाची. लर्न मोर फ्रॉम फेलियर दॅन यू वील लर्न फ्रॉम सक्सेस. आनी तुम खंयची फिल्डान तूं बदल इंट्रस्ट आसा, खंयची फिल्डान तुमकां बदलची एक हॅपिनेस मेळटा, ते डिस्कवर करून ट्राय कराची. ते डिस्कवर करून ಸ್ವಲ್ಪ काळ काडटा. इट इज नॉट दॅट यू वील फायंड आउट इमिडिएटली आफ्टर जॉयनिंग. सो मेगेल कॅरियर प्रकार या ಸ್ವಲ್ಪ lessons I would like to share with everyone young who is watching this today, and all of you who are watching this, my best wishes for your careers as you start. व्हेरी इन्स्पायरींग सर. मस्त जनाक आमगेली यंगस्टर्सांक एस्पेशली वर्क हार्ड म्हणटाना चिकेची तांणी अस पडा लक फॅक्टरान तुवें तांणी चिके बिलीव करता. सो हाव वॉट डू यू हॅव टू से त्या पुरे लक ह्या पोजिशन येवका हार्ड वर्क कितले करो लायक यू नो एसल थॉट्स पुरे येता एक जनाक. सो वॉट डू यू हॅव टू से? सो अंजना तन डाउट ना लायफान तूं एक लक फॅक्टर आसा, बट ते लक येवचे ते मोमेंटाक और सिट्युएशनाक तुमी सम प्रिपेर केला मान ते लक येता. लक विल सिट ऑन टॉप ऑफ व्हेरी गुड प्रिपरेशन. प्रिपरेशन ना अशी लक येवची भारी उणे, बट तुम्ही लायक प्रिपेर केला एंट्रन्स एग्जामाक और लायक प्रिपेर केल्यार एक सर्टन जॉब इंटरव्यूआक, तेन्ना देर इज मच मोर चान्स that luck will work in your favor. So preparation is essential. Luck may only be the icing on top of the cake. त्या देखून तुमगेल प्रिपरेशन तुम्ही करायची. आमगेल हाता कसले आसा दॅट वी हॅव टू डू. एवरी सिंगल एग्जाम आज जाल्यारी हांवें एक प्रेजेंटेशन करून निमगेलारी खंयचे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्साल मिटिंगान तूं जो खंयचे ऑर्गनायझेशनान तूं हांव ताका प्रिपेर करना अशें वचना. बिकॉज आय थिंक इट इज माय ड्युटी टू प्रिपेर व्हेरी वेल. राती सल चड वेळ जाल्यार वॉट हांव बसून मागीर प्रिपरेशन्स करून वता. त्या लायफान थ्रू आउट इट इज बेस्ट टू बी वेल प्रिपेर्ड. ताजे वयरी लक एसेन्शियल. एक वेळ लक आमगेल फेवर जाता, एक वेळ लक फेवर जायना. दॅट वी हॅव टू टेक इट इन इट्स स्ट्राइड. लायफ इज लायक दॅट विथ इट्स अप्स अँड डाउन्स. सो ट्रू. तशी आय थिंक मस्त यंगस्टर्सांक ताजे विशयी सांगला. सो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन युअर लक. तुमगेल प्रयत्न करूका म्हणून. लास्ट एक क्वेश्चन आमगेल मिगेल तुला तुमगेले रोल मॉडेल असला रे
लायक यू नो जनांक एक रोल मॉडेल दवरका वेन एवर यू परस्यू समथींग म्हूण म्हणटाची. सो तुमगेल रोल मॉडेल कोण, तुमी कशी यू नो पळयला लायक यू नो तुमी करियर इतले अचीव करूं आसतली. इज इट युअर ड्रीम की यू जस्ट फॉलो तुमगेल पॅशन फॉलो करता चमकली की So Miguel role model Tata Group joint jaid dakunu Miguel role model amgel Tata Group founder Jamshedji Tata man. Jamshedji Tata is known as the father of Indian industry. India and industry natil tavali India first integrated steel mill tani establish kelele. India and first major hydroelectric project establish kelele. Tani they launched welfare schemes like Provident Fund, accident insurance policy, pension for workers at that time. Jamshedji Tata for the country, he lived for the country and he did everything possible to make India prepared to enter the modern industrial age. Jamshedji Tata kaani vajjilari, you will find that India katira ani nation katira atank bhari tangel heart fire ashile, and he wanted to make our country great. He wanted to prepare our country for the future. So तश पढ़ाई तंगेल एक एग्जाम्पल हांव केन्नाय मेगेल मनां दवरूं आसा that he did so much for the sake of the country. ताजे एक सन फ्रॅक्शन पुणी आम करूं जायना हांवें तश मेगेल मनां थॉट येता. वेरी नायस सर. तांणी इतली करता आमगेले एक सन पर्संट एंड दॅट कॅरीड यू फॉरवर्ड. सो वेरी नायस. सो आमगेले एक GSB कम्युनिटी ऑन द होल तुमकां एक लास्ट एक मेसेज दिवका जाल्यार आमगेल चॅनला थ्रू. So आमगेल GSB community is a great community. आमी मस्त in the past achieve केला. We are also a community which believes very strongly in Indian culture, Indian traditions and values. आमी educationाक मस्त emphasis आणि importance दिताची. So मेगेल only suggestion particularly to young members of the GSB community who are watching here today. Please remember, आमी life एकवड live करचे. We live life only once. त्या life अंतू तुम कसकसल कोरका म्हूण मन की that one life is before you to do everything that you want. So ते एक life maximize करायची, जल्लेल तितली use करायची, जल्लेल तितली work कोण contribute करायची, so that 30, 40, 50, 60 years from now तुम्ही मागशी पळयतना you should think that I have done something which is of use for this society and the community. तशी केल्यार we can live life in a very fulfilling manner. So let us try our best to help people who may not be as educated as we are or who may not be as fortunate as we are. I mean, like काम मेळनो, like progress करतना, we should also keep this in mind. So that is what I would like to say. आणि interview पळयले तुम पूरा जना कई मेगेल very best wishes, particularly young people who are studying now, who are starting their careers now. I want to wish you all the very best. Please live life king size and may you win all the victories that you want and may this be a very fulfilling life for you. तितले सांगून या इंटरव्यू हांव कैद करता. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू सो मच. तुमगेल टायम काडून ह्या बिझी स्केड्युलान तूं आमकां एक 10 मिनिट दिल्यार मस्त खुशी जालें. थँक यू सो मच. लुकींग फॉरवर्ड टू. म्हाका भारी खुश जालें तुमगेला उलोवन. भारी खुश जालें तुमगेला उलोवन आनी तुमी निमगेले क्वेश्चन्स आन्सर करूनय भारी खुश जाली बिकॉज इट शार्पन्स माय ओन थिंकींग. थँक यू.